गोंयभर हायवे आनी रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां आनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. सुनावणी चालू जाली. मंगळारा बेकायदेशीर बांदकामांक वीज आनी उदकाच्या पुरवणेविशीं कायदेशीर गजालीचेर चर्चा जाली. पंचायत राज कायद्या खाला लोकप्रतिनिधीच्या कारभाराचोय पंचनामो. बेकायदेशीर बांदकामां आळाबंद हाडूंक हायकोर्टाचो फुडाकार. कोर्टान पंचायत राज एक्टाची प्रोविजनां आज पळयली आनी तातूंत कितें मेकॅनिजम आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्टॉप करपाक तांच्या अगेन्स्ट कितें एक्शन घेवंक शकता ह्या विशयीची सगळी जी प्रोविजनां आसा पळय पंचायत राज एक्टान ती आज कोर्टान पळयली. ताचे बरोबर पंच मेंबर मागीर सेक्रेटरी सरपंच डेप्युटी सरपंच ह्या लोकांची ड्युटी कितें आसा पंचायत राज एक्टा अंडर आनी तांणी जी ड्युटी ती कशी करपाची आनी कितल्या टायमान करपाची ह्या विशयीचेर कोर्टान डिस्कशन जालें. ताचे फुडें वचून समज जर सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी जे सेक्रेटरी आसा हांणी जर आपली ड्युटी जर परफॉर्म करूं ना समज जर तांच्या अगेन्स्ट कितें एक्शन घेवंक शकता ह्या विशयीचेर आज डिस्कशन जालें कोर्टान. ताचेर आर्ग्युमेंट्स जाले. तशेंच फुडलो एक विशय आयलो की हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे बेकायदेशीर बांदकाम आसता तांकां सर्रास परमिशनां दिता इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन दिवपाचें ह्या विशयाचेर आज भासाभास जाली कोर्टान. आनी ताजें प्रोविजन आसा हेल्थ एक्टाचें हें कशें इंटरप्रेट करपाचें हें परमिशन अशी नॉर्मली तुमी जेन्ना घर बांदता जावं कितें कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना हेल्थ एक्टाचे अंडर तुमकां परमिशनां लागता. वेरेज हांगासर जी बेकायदेशीर बांदल्या पळय न्ही तांकां कांय परमिशनां नासतना हेल्थाचे अंडर इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन दिता. सर त्या विशीं कोर्टान आज आर्ग्युमेंट्स आयकून घेतले. कोर्टान आपले थोडे ऑब्जर्वेशनां केले ह्या विशीं. आतां ह्या विशयाचेर फुडें आतां आर्ग्युमेंट जावपाचें आसा. दिवचले कुडचडे येवपी कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्रीज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नाका म्हणून सरकारा कडेन विनंती करता. लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्प कसो जावचो ना. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. प्रकल्प रद्द करून खंय पावलां उखल्ल्यात. आमदार शेट थळाव्यांक घेवन मिडिया मुखार. मुख्यमंत्री म्हणटा आमदारान प्रस्न आपल्या मुखार मांडला. आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा ही जमिनी जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन वचून तेंच्या कडेन सलाह मसलत करून हे विचार तांकां सांगलेले आसा. आनी लोक भावनेच्या आधाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो हांगाचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली आसा. आमकां खात्री आसा आमचें सरकार संवेदनशील आसा. आमच्या ह्या गांवाची अबाधित अशी निसर्ग सौंदर्य दवरपाक लागून सरकार आमकां मदत करतले. ह्या सरकाराक दरबारी आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आमचे प्रयत्न आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलेले आसा सरकाराक सांगलेले आसा आमी की हो प्रकल्प कायमचो हांगासून रद्द करचो अशी आमी सगळ्यांक विनंती केल्ली आसा. प्रकरण आमदारान आपल्या कानार घाला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आमदार उलयला म्हाज्या कडेन. चल बरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मानवी तस्करेक बायलां व्हड प्रमाणात बळी पडटात. ह्यो घडणुको खंय तरी थांबपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयांत जावपी मानवी तस्करीची प्रकरणां थांबोवंक सरकार यत्न करता. पिडितांक आधार दिता. असल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. We are focused on rescuing every victim without bias or discrimination, ensuring that they receive the immediate care and equally important long-term support for the rehabilitations and reintegrations with their families. Those willing to rebuild their lives are giving the opportunities for the livelihoods training at WISH, the Economic Rehabilitation Unit of URGE. This integrated approach of rescue, rehabilitations and livelihood creations offers the holistic solution to the problem. At the same time, and we remain vigilant in taking the penal actions against all those involved in sex trafficking, whether they operate within a Goa or across border.
Goa, like many states, faced the unique challenges as a destination for the sex trafficking. Our federal structures where crime and welfare fall under the state's jurisdiction sometimes make it difficult for us to tackle trafficking effectively when the source lie outside our border. Trafficking is a transitional and interstate issue. It is clear that united efforts is required. These consultations today is a step towards building those vital bridges between the state and also between the nation. We must strengthen the cooperations between the Goa and the source state and countries. Only through the collaboration between the law enforcement agency, policymakers and civil society can we build the robust network needed to combat trafficking in all its forms. कला अकादमीचे काम काठार लेगीत पास जावपाच्या दर्जाचे ना. कला अकादमी टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरे उक्तावणा उपरांत उलयला. रिनोव्हेशनाचे काम अजिबात पळोवपाचे ना. 10 नोव्हेंबराक टास्क फोर्स सगळ्या कंत्राटदारांची बसका घेतलो. सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीचे इन्स्पेक्शन केले. म्हाका दिसता पर्सेंटेज म्हळ्यार पासय जावना. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसत, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसत, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिकचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. कला अकादमी एक अशी वास्तू आसा की इंडियात कला अकादमी भशेन काय ना. तर हॅज टू बी डन फास्टर. तितले जावंक जाय पुणून वी नीड एक्सपर्ट्स. ताका एक मिस्टेक जाल्या ती आमकां रिपीट करपाची ना. कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आसली जाल्यार ताका कितें मेळचें ना. ही विल हॅव टू डू इट. ना जाल्यार जे बजेट करून जे आसा ते करपाक जाय. बऱ्याच ठिकाणी असं झालेलं आहे की कधी कुठलं डिसिजन घेतलं गेलं हे कोणी स्पष्टपणे आम्हाला सांगितले. सो दॅट हॅज बीन कॉल्ड नाव. आम्ही मागितलं आहे ते आणि ते डिटेल्स आम्हाला पाहिजे. म्हणजे नाटक जालें आमकां लेपल लावचें पडटा हांगा नाटक करपाक जाल्यार. तो कला अकादमी सी जोसेलकर सर had done a play without mics. तो कला अकादमी was one of the finest acoustically designed auditoriums in India. So you have to get back that status. हांव गॅरंटी दिता आतां जे काम जातलें न्हय ते 100% ऑनेस्टली जातलें. फातोड्डा डबल मर्डर केशींतलो आरोपी अर्जुन काझिदोनीक जल्मठेप मडगांव सत्र न्यायालयान ख्यास्त फरमायल्या. 3 फेब्रुवारी 2020 ताणें फातोड्ड्या भीमसी गस्ती आनी मुतन्ना बडिगर ह्या दोगांचो खून केल्लो. ते प्रकरणान जल्मठेप. The Margao District and Sessions Court has sentenced convict Arjun Kazidoni, a resident of Madel, life imprisonment in 2020 Fathoda double murder case. The background of the case is that convict Arjun Kazidoni on 3rd February 2020 brutally assaulted Bhimsi Gatsi, resident of Khareban, and Mutanna Badigar from Gogal Housing Board, Fathoda, and also injured one Sunil Sawan, out of which Bhimsi and Mutanna died due to severe head injury. Then PI of Fathoda, Kapil Naik, investigated this case and charge sheet was filed. Now the court has held Arjun guilty of murdering 2 people and has convicted him and has awarded life imprisonment. मजगती 2009 अल्पवयीन चलयेच्या खून प्रकरणातल्या ग्रीष्मा तलवाराची निर्दोष सुटका करपाच्या पणजी चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या निर्णयाक आव्हान दीत राज्यान उच्च न्यायालया मुखार अपील दाखल केला. तशेंच चंद्रकांत तलवार आणि सायरॉन रॉड्रिक्साची ख्यास्त जल्मठेप ते फाशी मेरेन वाडोवची अशी विनवणी राज्यान केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.
नोकरी दिता म्हूण सांगून लोकांक तोपी घालपाच्या प्रकरणान अजित सतरकराक अटक केल्या. मजगती सचिवालयान काम करपी पूजा नायक आनी ताच्या घोवाचे बँक खाते जप्त केला. पूजाक 4 दिसाची पुलीस कस्टडी म्हूण दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंत सांगता. Mardol Police Station has registered an offence under section 318 of BNS, wherein complainant Gurudas Govind Gowde, he is a resident of Appewal Period, complained that in the year 2021, on 2 different occasions, a lady by name Shravani alias Pooja Naik, alias Rupa Palkar, resident in the transport department, and further another 4 lakhs from one Meenu Gowde for the same purpose, for giving employment to his wife, and through the said Meenu there was another 18 lakhs taken for giving job to another 2 persons in the PWD department as junior engineers. We have apprehended said Shravani alias Pooja Naik. She has been remanded into 4 days of police custody. Further, we have seized her 3 bank accounts. We have also freezed her husband's Purushottam Naik's bank account, another 3 bank accounts. Seized the Honda Amaze car from the said lady during the course of investigation into this crime. We have already identified one more person by name Ajit, son of Shashikant Satarkar. He is a resident of Period Mardol. Through him, she is to contact. She said she knows him and he was one of the facilitated for her, and he also has been placed under arrest in this crime. बेळगावचो फामाद आनी लोकप्रिय शॉपिंग ब्रँड BSE टेक्सटायल मॉलान सध्या दिवाळी सेल सुरू आसा. बेळगावच्या शुक्रवार पेठ टिळकवाडीन हो मॉल आसा. जी गिरायकां वर्सभर व्हडा विस्वासान येतात त्या गिरायकां खातीर सणाच्या निमतान डिस्काउंटेड रेटीचेर साडयो दिवपाचो ह्या मॉलाचो हेतू. भरजरी शालू, बनारसी, कांजीवरम, गडवाल, सुरत, म्हैसूर सिल्क, प्युअर कॉटन, पैठणी, फॅन्सी अशो जायत्या तरांच्यो साडयो हांगा मेळटा. साडयोच न्ही जाल्यार चल्यांक आनी चलयांक खातीर ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कपडे, चुडीदार, घागरा, शेरवानी, जोधपुरी, कुर्ता, ट्रेडिशनल वेअर, वेस्टर्न वेअर, ल्हान भुरग्यां खातीर कपडे इतलेच न्ही तर जाल्यार फुटवेअर, हँडबॅग्स, क्लच, लगेज बॅग्स, परफ्यूम्स लेगीत हांगा मेळटा. एका छपरा पोंदा सगळें मेळिल्ल्यान लोक व्हडा उमेदीन हांगा येतात. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. आयज सकाळीं मारगांव आखे हांगासर एक इन्सिडंट जालो. एक बापूय आपल्या भुरग्यांक स्कॉलाक सोडपाक आयलोलो आनी स्कॉलाक सोडून तो परत वेतालो तेन्ना एका मनशान ताका गान दाखयलें आनी ताका ते फोर्सान एके मारुती वॅनान घालून ते व्हरोंक सोदताले, ताका किडनॅप करूंक सोदताले. तेन्ना ह्या मनशान तांचे हे तिगाय जे मनीस गाडयेन घेवन आयले तांचे कडेन उजत केली, झगडलो आनी तो भायर सरून पत्तो रस्त्यार आयलो. तेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो आनी हे जे 3 जाण मनीस आयलेले ते आपली गाडी घेवन पडून गेले. पूण पडून वेताना तांचे जे गान आसलें ताचो एक पार्ट ताका मॅगझीन म्हणटात तो थंय रस्त्यारूच पडलो. ते उपरांत ह्या मनशान जाका ते किडनॅप करून व्हरोंक सोदताले ताणें पुलिसांक आपयले आनी हो इन्सिडंट नॅरेट केलो आनी तो पार्ट जो गानाचो पडलेलो तो दाखयलो. ते उपरांत पुलिसांनी आपलें इन्वेस्टिगेशन चालू केलें. जायती जे CCTV फुटेज आसा ती पुलिसांनी घेतल्या आनी तांचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सद्याक मडगांवचे पुलीस आपलो फूल एफर्ट घालून हे इन्सिडंटाचें इन्वेस्टिगेशन करतात. मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर साबेडायस. उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी महादेव आरोंदेकराच्या अध्यक्षतेन उत्तर गोंय रोड सेफ्टी कमिटीच्या बसकेन वाडट्या अपघातांचेर चर्चा. बाकीच्या खात्या बरोबर बसून खंय एनालायज करतले. म्हयनोभर वतलो तातूंतल्यान उपाय काडूंक मदत जातली म्हूण गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टिन सांगता. We had the meeting of the North Goa District Road Safety Committee and the first thing that we took on record is the appreciation of better coordination with the various departments this time.
For example, education department with good coordination with transport department had project-wise for the students on road safety issues at taluka level. Now this is a very good thing, because what happens here, departments participating as stakeholders is a very important concept which this committee is trying to inculcate. One thing we are looking at, and today's meeting has decided also, to go for vernacular material. That means so that it can reach the rural areas of North Goa. Because see, at the end of the day, we are using concept like zebra crossing. How do you explain zebra crossing, for example, to the common person? And that involves the pedestrian. So pedestrian has to know this. Another point, as we had discussed last time also, we are hoping to see that accident analysis is finished and uploaded, because we have identified that 5 cases where 2 or 3 people have died in a multiple crash of vehicles. So maybe it is a motorcycle, it is a truck, it is a car combination. And what are the do's and don'ts, and learning from that. So this the concerned departments have taken note of it, and we are hoping that the next 2 important days that we are going to observe, which the committee has agreed to, is one is on the 3rd Sunday of November, which is internationally observed. That is the World Day of Remembrance of Road Traffic Victims. So कितलेशे आमचे भाव भयण्यो मेल्यात ह्या एक्सिडेंटान, ते एक त्यांची याद करची, पूण म्हाका दिसता गरजेचें आहा तेजेर कितें तरी शिकप मेळचें. वाय इट हॅपन, वाय वी शूड, वॉट स्टेप्स वी हॅव टू टेक टू अवॉइड सच थिंग्स. फाटल्या 24 वरांत गोंय ट्रॅफिक पुलिसांनी येरादारी नेम मोडपी सुमार 1,500 जाणांचेर एक्शन घेतल्या. सुमार 658 तालाव मारल्यात. 1,524 जाणांक नोटीशी धाडल्यात. ऑक्टोबराच्या 14 ते 20 तारीख हे मजगती पुराय राज्यात रोड सेफ्टी वीक मनयलो. ह्या सप्तकात केन्ना न्ही ते ट्रॅफिक पुलीस नेम मोडप्याक धरपाक धेपार राविल्ले. मात नेम मोडप्या आड ही मोहीम खंय एका सप्तका पुरतीच न्हय जाल्यार सदांच चालू उरतली. फाटल्या 24 वरां भितर गोंय ट्रॅफिक पुलिशेन येरादारी नेम मोडपी 1,500 मायज लोकांक तालाव घातला, जाल्यार रोड सेफ्टी विकाच्या मजगती 5,000 मायज लोकांक तालाव. हातूंत ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग करपी 268, ओव्हर स्पिडींग करपी 368, मोबायलाचेर उलोवपी 147, रेड लायट जंपिंग 34, विदाउट सीट बेल्ट 236, विदाउट हेल्मेट 1,536, टिंटेड ग्लास 28, नो पार्किंग 257, नो एंट्री 430 अशा आनी हेर साबार नेम मोडटल्यांचेर पुलिशेन कारवाय केल्या. आनी हे सगळे ड्रायव्ह ज्यो आसा त्यो कंटिन्यू उरतल्यो. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे गोंयकारांक अपील करता की स्पेशली ट्रॅफिक रुल्स ओबे करा, आनी जे कॅरेज वे आसा म्हणजे मेन येवपा वचपाची जी कॅरेज वे आसा ताजेर गाडी उबी करनाका. फॉर एग्जाम्पल कोण रस्त्यार भाजी विकता जाल्यार ती घेवपाक कॅरेज वे करता, ताजे पसून एक्सिडेंट जावपाचो संभव आसा, जावं दुसऱ्याचो जीव वचपाचो, जावं इंजरी जावपाची संभव आसा. दुसरें हांव अपील करता की तुमी गाडी पिवन आयदर 2 व्हिलर ऑर 4 व्हिलर चलयनाका. तुमकां गोंयांत पिवपाक बंदी ना, पूण पिवन गाडी चलोवप हाका बंदी आसा. तेन्ना कोणी जर पार्टी वता जावं एन्जॉय करपाक वता, तांणी जो नॉन ड्रिंकर आसा ताका आपल्यालो ड्रायव्हर म्हणून व्हरचो. दुसरें हेल्मेट हें वापरचें, बरे क्वॉलिटीचें हेल्मेट वापरचें. रॉंग सायडी ओवरटेकिंग करची न्ही, झिगझॅग चलोवची न्ही. आनी विदावट एनी हे ज्यो मॉडिफाय करता त्यो प्रॉपर RTO कडच्यान तांणी परमिशन घेवपाक जाय. ते घेवन जर परमिटेड आसा जाल्यारच करपाक जाय. एनी चेंजीस करता जाल्यार आमचे कन्सर्न RTO डिपार्टमेंटा कडच्यान तांणी परमिशन घेवपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. शोकोज नोटीशी आनी काम बंद दवरपाच्या आदेशांतल्यान गोंय सरकार कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या बांदकामांक आडखळी हाडटा म्हूण कर्नाटक सरकाराची केंद्रा कडेन कागाळ. गोंयची भूमिका संघीय सहकाराचे आड म्हूण पर्यावरण मंत्रालयाक कर्नाटका सरकाराची चीट. हो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर 1972 राना कायदो मोडपाचो प्रश्नूच येना म्हूण कर्नाटकाचो आर्ग्युमेंट.
दूधसागरावेलो GTDCचो कावंटर बंद करपाच्या जीप असोसिएशनाच्या मागणेक सावड्डेचो आदलो आमदार मंत्री दीपक पावसकराचो तेंको. GTDCक लागून वाडिल्ली नवी रेट देमायज आशिल्ल्यान ट्युरिस्टांक परवडना. प्रेस देवोचो धंदो बंद पडपाक वेळ लागना, परत उबो जावंक वेळ लागता. सरकारान खंय जीपकारांच्या इशून लक्ष घालचें म्हूण तो मागता. ते खातीर हो विशय सुटपा जाय आनी थंय जो ट्युरिजम म्हणजे ट्युरिस्टांक दुसऱ्या खातीर व्हरपा हाडपाचो बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट जावपा जाय. हो वेवसाय फाटल्या कितलींशींच वर्सां पयलींचो वेवसाय. आतां हो बंद कित्याक पडला? कारण जे विजिटर येता तांकां जो रेट जो आसा तो फाटल्या जो जुनो रेट आशिल्लो तेजे परत 200+ रुपया एक्स्ट्रा तांकां दिवचे पडटा. म्हणून थंय आतां विजिटर कमी जाल्ले आसा. असोसिएशन कितें म्हणटा, ती जी ऑनलायन वेबसायट आसा ती असोसिएशनान पयलीं तयार केल्ली आसा, त्याच वेबसायटीचेर सरकारान मान्यताय दिवपाची. आमी ऑनलायन गव्हर्मेंटाचे जे टॅक्सीस आसा ते पे करून आमी आपली सायट चालू करता. तो म्हणजे सरकारान दिवप हें तांकां सामकें गरजेचें आनी धंदो बंद पडपाक वेळ लागना, परतून चालू करपाक टायम लागता. म्हाका हो विशय पुराय तरेन खबर आसा. मुख्यमंत्र्याकडे भासाभास करून मुख्यमंत्री सुचयता तो योग्य तो बदल करूं येता. GTDCचो चेअरमॅन गणेश गांवकार म्हणटा. हांव ते GTDCचो चेअरमॅन आसा आनी जास्त करून ज्यो पळय ट्युरिजमाची एक्टिविटी पळय आसा पळय न्ही, न्यू ट्युरिजम सर्विसीस बी त्यो इन्क्लूड करता आसतना त्यो केल्या. आतां जर समज जे पळय कितें डिडक्शन जाता जावं आमी फीस पेमेंट्स करपा जाय न्ही, त्यो एक पोर्टलाचेर लोक करता. कित्याक लागून लोक जे पळय गेस्ट पळय येता पळय न्ही, तांकां कितें जाय की एवरीथींग तांकां इजी जाय. पोर्टलाचेर गेले, ऑनलायन बुकींग केलें, थंय गेले, आमकां तांकां कितें पळय ते व्हेकल आसा ते अवेलेबल जाली, गेले वयर येयले. हांव फक्त इतलेंच सांगात कितें की ह्या लोकांनी बरे भशेन सगळेच जे पळय तेंगेले जीपवाले आसा तेंचे भल्याचो जर निर्णय जर घेतलो जायत जाल्यार बरें जातलें. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे समज तांकां दिसता की 1 म्हयन्यान आमी ते रिव्यू करया म्हणून, परत हांवूय रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याक की तुवें जेन्ना ज्या पद्दतीन पळय फाटीं पळय कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन आमी तें फुडें वचपा जाय. मंडळाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान असोसिएशनाच्या वांगड्यांचे प्रश्न थळाव्या आमदारां मेरेन तशेंच GTDCचो अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्याकडे ह्यो गजाली कानार घालपाचें उतर सावड्डे भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष विलास रामा गांवस देसायान दिलां. जशें ह्या लोकांक जाय तशें आमदारान आनी सरकारानूय करचें अशें अध्यक्ष मागता. वेबसायटीचो प्रॉब्लेम म्हणटा, पूण तें कितेंय जावं इंटरनल आमकां तितली व्हडली खबर ना, पूण जशें ह्या लोकांक जाय तशें सरकारानूय करचें आनी आमदारांनी तांकां जाय तशें करचें. कारण हे लोक जे आसा 431 फॅमिली आज जे जीपीचेर अवलंबून आसा. त्या खातीर आज आमची सरकार आसा, आमचो मुख्यमंत्री आसा, त्या खातीर आमकां आमच्या सगळ्या सहकार्यान तांकां जाय तसो सोल्युशन करून तांकां जाय तशें करून आमकां हो तांगेलो सुरळीतपणे धंदो चलोवपाक आमचे सरकारांनी सहकार्य करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निकतेच जाल्ले गोवा बागायतदाराच्या पंचवर्सुकी वेंचणुकेचो निकाल काल जालो. 19 वांगड्याच्या हे वेंचणुकेन 7 उमेदवार आदींच बिनविरोध वेंचून आयिल्ले. उरिल्ल्या 12 सुवातां खातीर 16 उमेदवार वेंचणुकेच्या रेसींत आशिल्ले. फोंड्या नरेंद्र सावयकाराचे 7 जाणांचे पॅनल जिखला. अध्यक्ष कोण तो आज बसकेन थारतलो. आज गोवा बागायतदार संस्थेची दर 5 वर्सांनी इलेक्शनां जातात आणि सहकारांतली एक सगळ्यात व्हडली संस्था गोंया भितर काम करपी. गोवा बागायतदार संस्थेला 60 वर्सांय पूर्ण जाल्ली आसात. आनीक अशा समयाचेर ह्या वर्सा जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनान जे हांगासर उबे आसात ते सगळे जाण सगळ्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आसा, आमच्या सभासदांनी निवडून दिल्ले आसात. आनीक संस्था मुखार व्हरपाची आनीक ह्या सहकार चळवळ गोंयची जी आसा ती आनीक घट करपाची जबाबदारी जी आसा ती एका अर्थान आमचेर सगळ्यांचेर आसा. गोवा बागायतदार संस्थेत फाटल्या 60 वर्सांची प्रगती केल्या ती सगळ्या लोकांच्या मुखार आसाच, पूण हेचेच वांगडा ती आनीकूय मुखार व्हरपाक जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या शेतकाऱ्यां खातीर, आमच्या सभासदां खातीर आनीक त्याच बरोबर आमचे जे ग्राहक आसात बागायतदार बाजाराच्या माध्यमांतल्यान तेंचे खातीर अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपा खातीर कितें करप ही जबाबदारी एका अर्थान हे सगळ्या संचालकांचेर आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की आमच्या सभासदांनी जो विश्वास
आमच्या सगळ्यांचेर दवरलेलो आसा ताका एका अर्थान आमी सगळे जाण खरे उतरपाचो यत्न करतले आनी त्यांच्या तो विश्वास कितें दाखयल्लो आसा त्या विश्वासाच्या आदाराचेर फुडलीं 5 वर्सां जी आसा ती संस्था आनीकूय फुडें व्हरतले उदरगत करतले हो एक ह्या समाजाचेर सांगता. हांगा उपस्थित आशिल्ले जे सगळे आमचे निवडून आयिल्ले वेंचून आयिल्ले जे आमचे सगळे संस्थेचे संचालक आसात त्यांचे अभिनंदन करता. दोग जाण हांगासर पावूना पूण ते 19 जणांचे संचालक मंडळ जे आसा ते फुडले 5 वर्सां खातीर आमी काम करीत. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.